बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी असा. तुम्ही कशी आहात सगळी? यो बरे. हाय गाइस, वेलकम माय YouTube चॅनल. तो आता झाला 1 झाली, लेट झालो आई. आमची थंडी आमका थंडीत कमी जायना. तर मम्मीक सुरू झालंय. मम्मीक थंडी आला. मम्मी ते गरम गरम उदीक पिता. जे सगळं जेवण बिन झाले. आई डाळ केला, डाळ आणि भाजी केला, बटाट्याची भाजी. आणि म्हाका पेज केला, म्हाका आणि मम्मी. म्हाका तोंडान अशी टेस्ट अशी काहीच ना. सो म्हटले पेज करूया म्हटले. सो पेज केला. सो आणि डाळ आणि भाजी. शिवताक डाळ केल्यानी ताका भाजीच जाय. सो असलेले बटाट ते भाजी केला आणि पेज केला. झाले आयचे जेवण. आणि ते आता आम्ही ज्यूस करूया म्हणून वॉटरमेलन ज्यूस. खूप दिवस झाले ते हाडून. आम्ही लास्ट म्हापसा गेल्ली पळय फिश हाडपाक, तेन्ना हाडलेलं हांवें ते वॉटरमेलन. आणि हाडून दवरले म्हणून काय अशी पिड्ड्यार जायना, बरें उरता खूप दीस. केन्ना हाडलेले ते आयज हांवें कट केला आणि हाफ कट करून आमचे ते भायर न्ही कचरो बीन म्हणजे कचरो व्हरपाक बी येता, पुसपाक येता एक बायल. तिका हांवें कट करून एक धाकटे तुकडो दिला हांवें. खावनी म्हटलें. बेश्टे खूब व्हडले आहा ते. सो म्हटलें आयज आमी एक ज्यूस करूया. ओके, अशें बेश्टे खावपाक न्ही वाज येता. ज्यूस न्ही पिवंक बरें येता. सो काय आयस बीन काय घालचें ना. ओके, सो सगळ्यांक थंडी आला हांगासर. ताका लागून तुमकां जाय जाल्यार तुमी तुमचो आयस घालात. सो हांव आयस घालचें ना. ओके, खूब इजी आहा तें करपाक. ओके, तुमकां दाखयता. ओके, आयज अशें व्हडले व्लॉग अशें काय होवचें ना. मागीर न्ही हांव एक कमेंट रीड करतलें. जेन्ना हांव कितें रेसिपी बी तुमकां शेअर करता न्ही, तुमी म्हाका एक बरें सजेशन दितात. अशें कर, तशें कर, हें घाल, तें घाल. सो सगळ्यांचे आयज ते कमेंट वाचतलें हांव. ते तुमकां बीन ते कळोंक जाय म्हणून न्ही आयज हांव थोडे कमेंट रीड करतलें. सो कोणाकोणांनी म्हाका बरें बरें टीप दिला. अशें कर, तशें कर, हें घाल, तें घाल. तो म्हटलं आयज आमी तें रीड करूया. कित्याक आयज आनी म्हाका कांय व्लॉग करपाचें मूड ना, ताका लागून. ओके, सो रीड करूया म्हटलें कमेंट. ओके, सो किचनान या. तो पयलीं ज्यूस करूया आमी. शिव आजून येवंक ना. तो येयलो की मातसो पितलो ज्यूस. दाखयता तुमकां. आनी गरमी सामको इतलें वाडला. जस्ट आत्तां न्हांवून येयलें हांव. न्हांवून येयलें न्ही परत गरमी सुरू जाता, गरम जाता. ओके, सो आयज दाखयता तुमकां आमचें मेनू जेवण. तो पेज आनी हें लोणचें. पेज आसा. आयज हांव पेज जेवतलें. आनी शिवाक आनी मस्का म्हणजे ड्रमस्टीक घालून न्ही दाळ केला. शिवाक न्ही खूब आवडटा. ड्रमस्टीक घालून दाळ केल्या न्ही शिवाक खूब आवडटा. आनी हांगा जस्ट आतां न्ही भाजी दवरला. अजून जावंक ना. अजून जावंक ना. ओके, शीज रेडी आहा. आनी हे पळय वॉटरमेलन खूब म्हणजे खूब व्हडलो आसलो तो वॉटरमेलन. कट करून तिका दिला हांवें हाफ. सो म्हटल्यार आयज ज्यूस करूया. ओके, दाखयता तुमकां. सो हें वॉटरमेलन हाडून न्ही खूब दीस जाले. शिव न्ही बोब मारतालो बेगिना कर पिड्ड्यार जातलें म्हणून. तो वॉटरमेलन अशें पिड्ड्यार जायना. हें पळय पण चड अशें रेडूय ना, पण स्वीट आसा. चड अशें रेड ना. सो हेका न्ही आमी कट करून घेवया. सो ह्या भशेन तुमी ज्यूस करून पळयात, तुमकां आवडटलें. तो अशें न्ही आमकां रफली अशें चॉप करून घेवंक जाय. सो हें पळयात हांवें न्ही चॉप करून घेतला. ओके, आनी हांगासर न्ही हांवें बारीकशी ताका कट करून घेतला. ओके, बियो बीन काडात. हितून बियो उरले काय प्रॉब्लेम ना. मागीर आमी ताका गाळणेन न्ही गाळून काडटले. ओके, आनी हे ज्यूस आयज रिसीव करतलो. हें बरें. लास्ट टाइम स्ट्रॉबेरी ज्यूस केलेली. लास्ट टायम तुवें स्ट्रॉबेरी ज्यूस केलेले. आयज कितें करता? वॉटरमेलन. मटन का वॉटर? वॉटरमेलन. आतांच म्हटलें मटन मेलन आयकूंक येलें म्हाका. मटन मेलन खंय? ओके, चल यो. सो हांव हांगा न्ही 2 बॅचींग करतलें हां, कित्याक हें सगळें जावचें ना हितून. सो पयलीं घालया. हांव एक बावल घालता. घट घाल सगळें. आनीक थोडें घालता. येस. सो आतां घालता पुदिना. सो आतां घालता थोडेंशें मीठ. थोडेंशें मीठ घालात. पुरो. सो आतां घालता एक 1/4 टीस्पून चाट मसाला. इफ चाट मसाला ना जाल्यार तुमी लिंबू रोस घालूं शकता. ओके, सो हांगा घालता एक व्हडलो चमचो साखर.
ओके आता एका आनी आमी बरें वांटून घेवया पेस्ट करून घेवया आनी काय ॲड करप ना हितून ओके एका आमी फायन पेस्ट करून घेवया सो हांगासर पळय हांवें पेस्ट करून घेतला ओके पयलीं एक बॅच हांव करून दाखयता तुमकां मागीर हांव करता फुडें आतां न्ही हांगासर एक बावल घेतला व्हडलेशें आनी हांगासर एक चाळणी घेतला ताका आनी बरें गाळोवन काडूंक जाय ओके भितर बियो बी आसा न्ही ताका लागून घाल येस पयल्या बरें पडलें परत घालचें पडटलें म्हाका ओके अशें न्ही गाळोवन काडप भितर न्ही पळय तुम्ही पळोवंक शकता न्ही बारीक बारीक बियो बीन आसा बियो बीन आसले बारीक बारीक कितें आहा भितर ओके अशें आमकां न्ही गाळोवन काडूंक जाय ओके तो हें आनी हांव फुडलें करूंक येता इतलें उरलां करूंक येता आनी मागीर मेळटा तुमकां हांगासर पळयात ज्यूस जाल्लें आसा आतां हितून घालया आमी सब्जा सीड्स हेका न्ही हांवें सोक करून दवरलेले पळय हांगा दाखयलें पळय सब्जा सीड्स एक व्हडलो चमचो न्ही हांवें सोक करपाक दवरलेले ओके हें घाल सगळें घाल तूं सब्जा सीड घाल आनी सब्जा सीड्स हेल्थाक बरें आं ओके कितें गूड फॉर हेल्थ हय आनी हांगासर न्ही थोडेशें वॉटरमेलन हांवें चॉप करून दवरलेले ते घालता घाल तो ह्या स्टेजीर न्ही तुमी आयस क्यूब घालूं शकता पण आयज हांव आयस क्यूब घालचें ना कित्याक लागून खबर आहा तुमकां थंडी आहा म्हणून सो ह्या स्टेजीर तुमी आयस क्यूब घाला ओके हांव आनी काय घालचें ना ओके चल बरें ताका मिक्स कर सो हांगासर आमची रेडी जाल्लें आसा वॉटरमेलन ज्यूस बरें ताका मिक्स करूंक जाय आनी पिवपाक न्ही बरें लागता तुमी अशें करून न्ही दवरूं शकता फ्रिजीन आं हय केन्नाय पिवपाचें करून ओके आतां रितीक सांगतलो पिवनू रे हय रितीकान केला तेणी हय ओके तो हांव सर्व करता रितीक घे रे रितीक पयलीं पितलो खंय आनी कितें व्हडलें पी तूं सो हांगासर वॉटरमेलन ज्यूस सगळ्यात रेडी आसा हेतू आनी कितें घालूंक जाय जाल्यार प्लीज कमेंट करा ओके तुमकां खूब बरे बरे आयडिया आहा तुमच्या कडेन खबर आहा म्हाका सो हितून आनी कितें घालूंक जाय बीन फक्त आयस घालूंक ना तूं खबर आहा कितें लागून तें आयस घालूंकूच जाय आनी थंड पिवंकूच बरें लागता पण ऑप्शन ना आयस थोड्यांक थंडी जाला आनी रितीकाक आनी जावपाचें नाका तें देवाण मागता हांव ताका लागून फ्रिजीन आयस नात कळ्ळें फ्रिजीन आयस ना एक फ्रिजीन आयस असलें न्ही घालूंक दिसता तेन्ना दवरूंक ना आमी आयस ओके रितीक सांगता तुमकां पिवन न्हू रे पिवन केन्नाचो लागला तो आपल्याक ज्यूस जाय म्हणून बरें आहा विदाउट आयस बरें लागता मरे मागीर आयस जाय म्हणटालो ओके पी शिव येवंक ना शिव जेवच्या पयलीं ताका दिवंक जाय गेला मागीर तो पिवचो ना तो मागीर तो उरना न्ही म्हणल्यार रातचें येता मागीर तो केन्ना पितलो ताका लागून सो जेन्नाय म्हाका थंडी बीन जालें न्ही हांव सोमतेच अशें मेडिसीन बीन घेयना पयलीं थंडी वचूं म्हणटा 3-4 दीस तशेंच रावता हांव त्रास सोंसून घेता हांव की करपाचें तकली बी जड जाता अशें हांव टॅबलेट बीन कांयच घेयना थंडेचें कित्याक बरें थंडी वचोंक जाय मातशें भायर इफ आमी टॅबलेटी बीन घेतले न्ही थंयच मागीर तें सुकता आनी मागीर कमी जाता ना तशें केन्ना करनाका जेन्ना तुमकां थंडी बीन जाता न्ही ताका तें वचूनी जितली थंडी भायर गेल्यार बरें ओके मेडिसीन बी रोखडें घेयनाका इफ तुमकां खूब चड दीस जाले थंडी कमी जायना जाल्यार तुमी मागीर डॉक्टरा कडेन दाखोवंक शकता सो हांव कितें करता बरा इफ तकली बीन जड जाल्या न्ही हांव स्टीम दिता स्टिमान न्ही मातशें बरें दिसता तकली ओके आनी घरगुती अशें होम रेमिडीज खूब आसा थंडेक ते हांव कांयच घेयना पयलीं सो पयलीं वचूं म्हणटा थंडी केन्ना केन्ना घेता बरें म्हाका थंडी जाता एक 3-4 दीस बरें वयता मागीर आपुणूच कमी जाता काय अशें मेडिसीन इफ काय अशें घरगुती अशें काय उपाय करनासतना न्ही रोखडें म्हाजें कमी जाता ताका लागून न्ही हांव कांयच करना मेडिसीन बी घेयना आनी कांयच हें करना फक्त खावपाचें मातशें स्पायसी आसूं तिखट नॉनवेज बी मातशें खावपाचें कमी करता थंडी टायमार आनी चडशी उदीक पण चड पिवंक जाय ओके उदीक चड पियात आनी थंडी जाल्या म्हूण रोखडें मेडिसीन घेवन ताका कमी करून घेयनाका गेल्यार नाकांतल्यान कफ किंवा गेल्यार न्ही एकदम बरें तितली थंडी भायर गेल्यार न्ही तितलें तुमचें तें चेस्टार न्ही छातयेर न्ही कफ बीन जमा जायना कळ्ळें न्ही ताका लागून तुमकां कशें जालें तें पिवन आं कितें सांगू आयस मातशें पडल्या पळय जावपाचें बरें जालां करून पियात तुमी सो आतां आमी चिंतला की चड नॉनवेज बीन खावपाचें बंद करया म्हणून म्हणजे आतां न्ही खावन वाजेला आमी नॉनवेज म्हणजे एक समर सिजन सोंपसर खरेंच आतां नुस्तें नॉनवेज चिकन तरी खावपाकूच आतां मूड येना म्हणजे आतां वाजेला आमी चिकन नॉनवेज खावपाक सो शिव पालो आतां समर सिजन काबार जायसर नॉनवेज बीन चड खावप ना केन्ना चुकोन अशें तुमकां खबर आनी आमी चड नॉनवेज आसताच सो चडशें आतां भाजी खावया म्हटलें आनी मूड ना आतां खरें नॉनवेज बी हाडून खावपाक ताका लागून सो पळोवया बरें बरें तुमकां वेज रेसिपी बी येतले आतां
ओके नॉनवेज चड येवचें ना येयल्यार चुकोन केन्ना येतलें ओके पण चड येवचें ना आतां तशी तुमकां वेज दाखयतलें आतां वेज खावंक जाला वेजान बरें बरें कळटा म्हाका दाखयता तुमकां बरे बरे रेसिपीज ओके ड्रिंक एन्जॉय करता शिव येतलो आतां शिव आयले की तुमकां मेळयता मागीर थोड्या वेळान जेयतलें हांव इतल्या बेगीन जेवचें ना हांव कित्याक पेज जेयतलें हांव ओके हें पिल्लें न्ही पोट सामकें पॅक जाता पेज केला हांवें पेज जेयतलें आयज मागीर आयज हांव न्ही थोडें कमेंट वाचतलें सगळ्यांचें नांव घेतलें आनी कोणे कोणें म्हाका बरें बरें सजेशन दिलां पळय एक रेसिपी बद्दल तेंच्या सगळ्यांची आयज कमेंट एक वाचतलें हांव आनी आयज बड्डे बीन आसा तांकां बी मागीर वीश करया ओके चला जालें एक पिवन आई थोडें आय म्हण बरें जालां आं टेस्टी खंय शिव आत्तां येयलो पयलीं पी म्हटलें मागीर जेव म्हटलें मागीर तो पिवचो ना बरें आहा बरें हांवें 2 ग्लास पिले ती घातले चाट समथींग चाट मसाला पुदिना साखर मीठ मागीर सब्जा सीड्स बरें आपण थंड पिवूंक बरें जाता न्ही गरमी थंड पिवंक जाय पण हांवें घालूंक ना थंडी जाला म्हणून आनी थोडेशें उरला पळय इतलें उरला सोंपलें आमगेर ज्यूस केला पिवंक बरें जाता तुमी करून पियात सांग सगळ्यांक बरें टेस्टी हय करून पियात सांगासर न्ही पळय धाकटो तुकडो उरला ओके जेन्ना तुमी फ्रिजीन दवरतले न्ही अशें डायरेक्ट दवरनाका सो हांवें ट्रान्सपरंट फूड रॅपिंग असलें मेळटा पळय तें घे आनी ताका रॅप करा बरे भशेन अशें चडशी न्ही हांवें दुबय पळयला दुबय न्ही सुपर मार्केटीन न्ही वॉटरमेलन न्ही पिसीस करून दवरतात पिसीस करून न्ही अशें ताका रॅप करून दवरता विकपाक कित्याक खबर थंयसर न्ही तुका व्हडले व्हडले वॉटरमेलन मेळटा इतले व्हडले व्हडले सो इतले व्हडले कोण व्हरतले तेमी अशें कट करून न्ही दवरतात हांवें पळयला खूब थंयसर आनी ते थंयसर न्ही हांवें पळयला पळय वॉटरमेलन सारके तांबडे सामके नाका सारके तांबडे आसता हें पयलीं भशेन वॉटरमेलन मेळत ना अशें ना स्वीटूच आसा स्वीटूच ना न्ही पळय रेड चड रेड ना इफ ना जाल्यार कितें करपाचें खबर इफ तुमकां अशें दवरपाक नाका जाल्यार न्ही कट करून फायन चॉप म्हणजे क्यूब कट करून एक एअर टायट कंटेनर तुम्ही घालू शकता ना जाल्यार एक इफ तुमचे एअर टायट कंटेनर ना एक डब्यान घालात ना एक बावलान घालात आनी अशें ताका रॅप करून ताका पॅक करात तितून फूड रॅपान ताका पॅक करात फ्रिजीन दवरात सो अशें आमी फ्रिजीन दवरूंक जाय डायरेक्ट घालून दवरनाकात अशें दवरात तें सोंपतलें फाल्यां परत सोंपतलें हें व्हडलो आसलो तो वॉटरमेलन चला आयज हांव कमेंट रीड करतलें ओके कोणे कोणे म्हाका धाडटे दनपारचें हांवें कांयच व्लॉग करूं ना जस्ट अशें बसलेलें एडिटींग करपाकूच तुमकां खबर आहा कितलो टायम लागता आनी तकलें सामकें आनी थंडी बीन जालें न्ही तकलें सामकें जड जाता आनी हें हांवें हाडलेलें पळय थायलँड फेस्टिवलासून व्हिडिओ पयले आसतले बरी दिसता अशें वास घेतले न्ही बरी दिसता म्हणजे विक्स टायप हितून न्ही ब्लॅक पेपर कोरिएंडर मागीर आनी कितें आसा भितर खंय वयतना अशें कॅरी करूंक जाय बरें आहा ओके तो चला आतां आमी रीड करया कमेंट सो फर्स्ट आसा संगीता नाईक म्हणटा सासवांक मेथी घालनात सासवांक मेथी हें कंपल्सरी ना म्हणजे घालूंकूच जाय अशें ना तुमकां जाय जाल्यार घालप पण थोडेशें घालप एक्चुली मेथी घालतात खंय कळ्ळें न्ही पण थोडेशें घातल्यार न्ही कांय ना चड घालप ना कित्याक तें खाताना न्ही तोंडाक लागता ओके कंपल्सरी ना ओके सासवां मेथी घालप हें कंपल्सरी ना तुमकां जाय जाल्यार तुमी घालूं शकता पण घालता जाल्यार थोडेशें घालपाचें ओके सो आनी एकल्यान धाडला कमेंट बस तें नांव येयना कांयच तसं नांव बीन कांय ना ओके सो डियर टुडे यू शेअर घोटाचें सांसव रेसिपी यू फॉरगॉट टू एड लिटल टॅमरीन आमी न्ही सांसवाक न्ही केन्ना अशें आमटान बीन घालनात केन्ना घालूंकूच ना न्ही गे हय ओके तुमी घालता बी आसतले तुमकां सांगता हांव ओके अशें तरेन धाडला की आमटान घालूंक जाय खंय म्हणजे जेन्ना मसालो वाडटा पळय आमी सोयेचे मसालो थोडेशें आमटान घालूंक जाय खंय आमी केन्ना अशें करूंक ना सो थँक्यू म्हणटा तुका तुवें आमकां सांगलें सो नेक्स्ट टायम हांव ट्राय करतलें थोडेशें आमटान घालतलें ओके सो थँक्यू तुका सो श्रुतीक आनी नेक्स्ट आसा श्रुतिका कवलेकर तेणें बी सेम धाडला तेणें धाडला नायस व्लॉग रेसिपी बरी जाला गोटाचें सांसव माय ऑल टायम फेवरेट परत केन्ना करता तेन्ना गोटाक गोड आनी मीठ लावून दवर ओके आनी हाफ एन आवर दवर खंय आनी सोय वाडटाना थोडीशी आमटान घाल म्हणटा हेणें बी सेम म्हटलां सोय वाडटाना थोडेशें आमटान घाल खंय सो नेक्स्ट टायम केन्ना जेन्ना करतलें पळय हांव आनी तेन्ना घालतलें हांव आनी तुमी बी कोण अशें आमटान बीन घालना जाल्यार तुमी बी आमटान घालून ट्राय करात ओके कोणेन तरी आमकां अशें सजेस्ट केलां तो आमी अशें ट्राय करून पळोवंक जाय ट्राय करून पळोवपाक कितें आसा हेका न्ही ओके सो थँक्यू आं श्रुतिका
मागीर नेक्स्ट आसा प्रितिका राणे ते म्हणटा यम्मी सांबार एंड इडली ऑल्सो नायस बट चटणी तडका उडीद दाल बीन घातल्यार फ्लेवर बरो येता. उडद दाळ घालतात खबर आहा म्हाका, सामकें घालनात. सो आमी आनी चटणी करता तितून घालता, हितून घालना. पण नेक्स्ट टायम जेन्ना चटणी करतले पळय उडद दाळ घालतले. ओके थँक्यू तुका. पयलीं घालतलें न्ही हांव केन्ना घालता तडका, तेन्ना म्हाका याद नासलें दिसता. पण बरें घालतात. खाताना आमचो आहा न्ही बॉस, ताका खाताना दाताक बी लागता उडद दाळ ताका लागून घालतात. हेणे प्रितिका राणे म्हटल्यार सारकें आसा, तडका घालतात उडद दाळ बरें लागता आनी खावपाक बरें लागता. आमचो शुनताक न्ही खाताना बी दाताक लागला न्ही तो मातसो हें जाता ताका लागून. सो नेक्स्ट टायम घालता हांव. सो नेक्स्ट आसा रोशनी बांदोडकर ते म्हणटा हाय तृप्ती आय ट्रायड युअर चटणी रेसिपी इट वॉज यमी बट आय एडेड लिटल शुगर इन इट. You can try with sugar next time, but it was amazing and keep it up. God bless you and love to Ritvik. Okay, त्याने खंय चटणी वाटताना खंय थोडेशें शुगर घातलेलें खंय बरं जाला म्हणटा ते. सो नेक्स्ट टायम जेन्ना आमी चटणी करतले पळय थोडेशें शुगर ऍड करया, ट्राय करून पळोवया कितें जालें. आनी ती रितू बरयला. रितू बरयला तुका रितू. ओके थँक्यू हां रोशनी. थोडेशें जेन्ना चटणी करतले पळय थोडेशें शुगर ऍड करूंक जाय. ओके सो ताका लागून न्ही हांव केन्ना रेसिपी बी शेअर करतना तुमकां म्हणटा न्ही तुमी बी कितें तरी म्हाका सजेस्ट करा कितें घालप कितें नात तें, कितें तुमकां बी थोडें खबर आसतलें. आनी सगळ्यांचे मेथड सेम नासता कुकींग, कितें ना कितें डिफरंट आसतलेंच. तुमी जे घालतले ते हांव घालचें ना, हांव कितें घालतलें पळय तुमी घालचें ना ताका लागून. मागीर नेक्स्ट आसा रश्मी शिवाजी पाक रेसिपी म्हणून अशें नांव आसा. इडली मस्त जाला. Put urad dal in chutney tadka and try putane or bhuna chana dal in chutney while grinding. होय ते करता मम्मी. पुटाण्या भुना चणा पुटाणे आसता पळय भाजून मम्मी चटणी करता ती दुसरी भशेन करता. हितून मम्मीन घालूंक नासले पुटाणे. ओके पुटाणे चणे कशे आसता मोठे. ओके शेंगदाणे बी भाजून घालतात. ओके आमच्या घरांनी खूब भशेन चटणी करतात ते तुमकां हांव शेअर करतलेच. ओके पुटाणे भाजून बी घातल्यानी चटणी बरें येता. सो ताणें म्हटलां नेक्स्ट टायम केन्ना चटणी करतना पुटाणे घाल खंय. सो नेक्स्ट टायम हय एक दीस दाखयत तुमकां पुटाणे घालून. आनी हेणें सेम म्हटलां उडद दाळ घाल म्हणून तडका मारतना. ओके सो उडद दाळ एकदम बरें लागता. सो थँक्यू हां रश्मी. मागीर नेक्स्ट आसा नीता गोसावी ते म्हणटा इडली बरें केला बट दाळ वाटताना सोय घाल अर्दो नाल्लाचो बरें टेस्ट येता. हांवें ते उडद दाळ वाटपाक घातलेले पळय ग्रायंडरान ते म्हणटा थोडेशें सोय घाल म्हणटा टेस्ट बरें येता खंय. केन्ना आमी घालूंक ना न्ही गे, केन्ना घालूंक ना आमी. हां सो नेक्स्ट टायम जेन्ना करतले पळय तेन्ना आमी घालया आनी तुमकां बी सांगता तुमी घालात. ओके ट्राय करून पळोवंक जाय न्ही कोण कोण आमकां अशें सजेस्ट करता आमी ट्राय करून पळोवपाक कितें आहा. सय घातल्यार बरें लागतलें तितलें वायट लागचें ना. हय आनी इडली आनीक बरें लागतलें टेस्टी जातलें. ओके सो नेक्स्ट आसा राव रे. सो नेक्स्ट आसा अदिती देसाय हाय तृप्ती आय एम युअर व्हेरी ओल्ड सबस्क्रायबर बट आय नेवर कमेंट यू. But today I tried your Kaldin recipe and it turns out really very tasty. Thank you. So हांवें दाखयल्लें न्ही कालदीन वेज कालदीन एकदम बरें आसलें. ओके ट्राय करा तुमी. ओके आनी जेन्ना तुमी कालदीन करता न्ही तुमकां जाल्यार तुमी प्रॉन्स बी ऍड करा तितून आनीक बरें लागतलें. एक सुंगटाचो फ्लेवर येतलें. आनी वेज केल्लें पळय एकदम बरें आसलें. सो नेक्स्ट टायम हांव केन्ना करतलें पळय प्रॉन्स घालून करतलें. म्हाका ते प्रॉन्स घालून करून पळोवंक जाय. सो थँक्यू हां अदिती. मागीर नेक्स्ट आसा होली दी मेनेझीस हाय तृप्ती ट्राय स्क्विझिंग लाइम इन युअर कोकम ड्रिंक दॅट्स द वे माय फॅमिली अँड आय लायक इट टेस्ट ऑसम. तेन्ना हांवें कोकम शरबत केल्लें पळय कोकम हाडलेलें हांवें सिरप हांवें बेश्टें उदक घातलेलें आनी सिरप घातलेलें आनी मिक्स करून पिलेलें. ते होली ते कितें म्हणटा तितून थोडेशें खंय लिंबू मिक्स कर म्हणजे लिंबू स्क्वीज कर खंय लायम ज्यूस बरें लागता म्हणटा ते. पण केन्ना हांवें अशें ट्राय करूंक ना आनी केन्ना पिवंक ना. सो ट्राय करून पळोवपाक कितें आहा. ओके तो नेक्स्ट टायम केन्ना करतलें पळय हांव थोडेशें लिंबू घालून करून पिवया न्ही गे. हय फाल्यां करया न्हू रे. हय हय सो फाल्यां करया आमी. सो रुची हांगा बसला सो फाल्यां ट्राय करून पळयता. कितें पळय दांत पळय कापले. ओके तो होली दी मेनेझीस तुका थँक्यू म्हणटा. नेक्स्ट टायम जेन्ना हांव करतलें पळय कोकम शरबत तेन्ना थोडेशें लिंबू घालतलें आनी तुमी बी घालून पियात. ओके कमेंट येला साई किरण हाय दी आय एम वॉचिंग दिस व्हिडिओ फ्रॉम हैदराबाद तेलंगणा स्टेट. माय फॅमिली फॉलो युअर चॅनल अँड माय मॉम नोज कोकणी.
शी इज व्हेरी बिग फॅन ऑफ यू खंय दी. थँक्यू आं इतले हैदराबाद आसून आमचे व्हिडिओज पळयतात. सो साई किरण थँक्यू आं. असोच तुम्ही मोग दवरात आनी व्हिडिओ पळयत रावात. होय. सो आनी एक हांगा कमेंट आसा की तुमकां सगळ्यांक सांगया म्हटलें. ओके अलिंडा अलिंडा फिनेरो नायस फूड यू कुक. वॉट यू पुट टू क्लीन गॅस प्लीज टेल मी. ओके हांव जेन्ना गॅस बीन टॉप ते क्लीन करता न्ही एक क्रीम घालता हांव. ते कसले क्रीम ते तेणें म्हाका विचारला. तुमकां दाखयता हांव. सो हांव न्ही हें यूज करता सिफ CIF हें मेळटा सुपर मार्केटान आनी एमेझॉनानूय मेळटा हें. ओके आनी हेजे प्रायस आसा चड म्हारग न्हय. हेजे प्रायस आसा 225. एमेझॉनान मेळटा आनी सुपर मार्केटान मेळटा. आनी हें फक्त तूं गॅस टॉपूच न्ही किचनान जे बेसीन आसता पळय बेसीन बीन हांव क्लीन करता. आनी स्मेल आहा पळय एकदम बरें आहा. हें आहा पिंक आहा हें रोज फ्लेवर असो वास येता पळय बरो येता. ओके आनी आमी वॉशरुमान ते बेसीन आसता पळय बेसीन ते बी तुमी क्लीन करूं शकता. गॅस टॉपूय हांगा दिला पळय गॅस टॉप मागीर ते नळ बीन आसता पळय आमी बाथरुमान बीन टॉयलेटीन बीन ते बी तुमी वॉश करूं शकता. आनी हे सेरामिकाचे जे हे बी आसता पळय आमचे बेसीन ते बी तुमी क्लीन करूं शकता आनी बरें क्लीन जाता. ओके सो म्हाका ते विचारलेलें तुमकां दाखोवया म्हटलें. सो हें हांव यूज करता. सो आनी एक आसा लायफ इन गोवा अशें नांव आसा. लवली व्हिडिओ जस्ट अ सजेशन. Put your new sofa cover. Don't keep for special occasion as you don't have time to put in that time. Please don't mind me telling you. Okay, life in Goa हेणे एक कमेंट केला सोफा बद्दल. सो अनेक आसा. ओके अनेक आसा तो ताजें नांव येना अशें युजर KX3 अशें कितें येता नांव येना. तेन्ना जाल्यार तृप्ती युअर फ्लॅट इनसायड इज ब्युटिफूल बट इफ यू डोंट मायंड प्लीज रिमूव द बेडशीट फ्रॉम द सोफा. एक तूं सारकें तुजें आमकां बीन तें आवडना बेडशीट आमी ते सोफाचेर बेडशीट घातला पळय तें आमकां बी आवडना आनी तें पळोवपाक बरी दिसना. आनी तुमी सांगला म्हणून म्हाका काय बेजार ना. ओके म्हाका वायट दिसना खरें तें खरें सांगलें तें म्हाका बरी दिसता. सो आमकां बीन तें आवडना अशें तें चादर बीन घातलें पण तुमकां खबर आहा न्ही आमचो रित्वीक तें बसून खाता बीन न्ही आनी थंय कितें उडयता कितें आसलें ज्यूस आसूं कितें आसूं थंय वचून पिता आनी तें उडयता ताका लागून आमी घातलां. सो काल हांवें शिवाक दाखयलें हें कमेंट. तो मोबायलो काडया एक्चुली बरें दिसना तें. तो मोबायलो काडया मोबायलो तो आयज फाल्यां काडटा हेका. तो चादर काडटा आतां हयच आसूं न्ही न्यू घालचें ना इतलें बेगिना. तो हयच आसूं न्ही जेन्ना केन्ना फंक्शन बी कितें आसतलें पळय तेन्ना घालतलें. सद्या तें आतां आहा पळय तें कवर बरें आसा फक्त हांव चादर काडटलें. ओके तें बरी दिसता चादर. आनी कितें जाता बरा सकाळीं उठ्ठा आनी घर क्लिनींग करता आनी चादर हांव बरें सेट करतात. मागीर रित्वीक बसता आनी खेळटा आनी थंय बसून परत चादर जाल्यार मॅस करता परत तें परत सेट कर हें कर ताकाच टायम वयता हांगासर. सो फाल्यां तें काडटा हांव आनी तुमी सांगलें म्हणून न्ही म्हाका कांयच प्रॉब्लम ना. ओके म्हाका वायट दिसना खरें तें खरें म्हाका बी तें आवडना. ताका लागून आमी न्यू ऑर्डर केला न्ही हेका लागूनच तेन्ना आमी न्यू घालतले पळय मागीर ती चादर बी आमी कांयच घालची ना. ओके ताका लागून थँक्यू तुमकां. सो आयज इतलेंच कमेंट वाचता हांव. ओके आनी म्हाका कांयशें मेळोंक ना. हांव न्ही म्हाका मेळ्ळें न्ही हांव बरोवन दवरता तें मागीर आतां बरें सगळें मिक्सअप जाता. सो सद्या म्हाका इतलें मेळ्ळें म्हटलें आयज तें रीड करा म्हटलें कित्याक आयज व्लॉगिंग करपा अशें कांयच नासलेलें आनी सारकें जीव सारकें थंडी जाली कितें तुमकां खबर आहा कितें तें हाल. सो म्हटलें आयज रीड करा म्हटलें. कितें जाल्लेलें आसा आनी आतां थोडेंशें नांव घेता हांव. नांव घेता. सो फर्स्ट आसा हे 3 भाव ते हां इकांश इवांश इयान 3 जाण भाव आसा. इकांश म्हण हाय म्हण तांकां सगळ्यांक तिगांकूय इकांश इवांश इयान हाय म्हण हाय. मागीर आसा सियानो पीटर फर्नांडीस पेस्ली परेरा रेणुका रोहीकर मोहनीश गमीत जोसिलीन फर्नांडीस फ्रेडेला पो सॉरी हां मिस्टेक जाता सॉरी म्हणटा विवान मागीर डिओडिता. ओके हें आयज नांव आसा. ओके इतलेंच हांव नांव घेता आयज. ओके तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा तुमी बरें बरें कमेंट करतात असोच लव आनी सपोर्ट करात. ओके तुमचो ब्लेसिंग जाय आमकां आनी कांयच ना. ओके आनी आयज बड्डे आहा ताका विश करया. आनी म्हाका कमेंट केल्लें आतां याद येयली म्हाका ना खबर ना म्हाका सच्चें पडटलें शेपू भाजी कशें लावपाचें कमेंट कर खंय. आई लायतली न्ही गे मम्मीन लायिल्लें तें कितें तुला ती बडशेप मगे बडशेप घातलेलें जालें तें
बरें पडटा अशें लायले बी न्ही केन्ना शेपूचे पुलाव बिलाव करपाक तुमकां गरज पडटले दाखयत तुमकां मम्मी लायतली दाखयतले काय ना बडीशेप घालपाचें जाता मागीर ते केन्ना शेपूची भाजीचे जावचेच ना इल्लेशे जातले पुलाव बिलाव करपाक बरें आहा पानां काडले पुलाव केले एक दीस तुमकां शेअर करता गर्मीन बसपाक जायना हें लायलें तर गरमी जाता ओके सो आयज बड्डे आसा रोनाल्डो कार्दोजो आयज बड्डे आसा तेजे रोनाल्डो कार्दोजो सो विशींग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुजी हेल्थ बरें दवरचें आनी तुजी कितें ड्रीम आहा पळय देवान पुराय करचें हांव देवा कडेन मागता ओके तो वन्स अगेन हॅपी बड्डे रोनाल्डो कार्दोजो आनी नेक्स्ट आसा रिन्स्टन परेरा ओके रिन्स्टन परेरा तो विशींग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुजे हेल्थ बरें दवरचें तुजे कितें वीश आहा देवान पुराय करचें ओके हें हांव देवा कडेन मागता आनी आयचे डे तुमी बरे भशेन सेलिब्रेट करात ओके तो वन्स अगेन हॅपी बड्डे रिन्स्टन एंड रोनाल्डो Happy birthday and many blessings to you. Make all your wishes come true. ओके तो जाले आयज 2 बड्डे आसलेले जाले ओके तो चला आयचो व्लॉग हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा कितें रे घरा बसून वाजेला सारके भुरगे कितें करूं कितें नाका न्हू रे हांव ताका आतां भायर व्हरपाचें की म्हाका मम्मीकूय बरी ना तिका मातशी थंडी जाला म्हाकाय थंडी जाला आनी भायर सामकें गर्मेन जायना म्हणटा तूं हांगाच खेळ ओके तो चला आयचो ब्लॉग हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा जाल्यार म्हणजे चॅनल सबस्क्राईब करा तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर ह्यो ती सगळ्यांक बाय म्हण सारकें म्हण Bye. I love you, friends. Please you comment and subscribe to my channel. God bless you all. चला बाय